मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान न्यू वाडो वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या अलॉटमेंट लेटरांचे वितरण केले। पहिल्या टप्प्यात सुमार 150 लावार्थ्यांक ही पत्रां मेळ्ळ्या। लावार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया शुल्क भरचे पडटले। तशेंच उरिल्ली पत्रां टप्प्याटप्प्यान वांटून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगला। हे वेळार दाबोळेचो आमदार आनी मंत्री माविन गुदिनो, गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आनी हेर हजर आशिल्ले। पळयात। वास्को म्युनिसिपालिटी जितके क्लीन आसा तितके उरचे नाशिल्ले, कारण ते काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले। तांच्यांनी ते कश्ट केल्या, तांच्यांनी ते मेंटेन दवरला, म्हणून तर आयज कश्ट आसा। आणि हे करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आणि तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केले। कोणी केले? तेन्नाच्या सरकारान केले। फुडें कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेग्युलरायज करता म्हणून। पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पैसे घेतल्या आणि तांकां ते प्लॉट दिल्या। थोड्यांकडे रिकॉर्ड आसा, थोड्यांकडे रिकॉर्ड ना, आणि तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना। कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपया पर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले। 40 वर्सां पयलीं विचार करात, 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो। प्रत्येकाचे घर हे वेगळे आसतले। कोणी तरी डायरेक्टली आपूण तेन्ना रीण काढला आणि ते घर बांधला। ते आपले घर हे आपूण म्हणजे कोणीतरी वस्ती घाण दवरल्या आणि ते घर बांधला आणि त्या घराचे पैसे फेडीत गेल्या। कोणीतरी दुसऱ्या कडल्यान ते घर विकत घेतला, म्हणजे त्याच्याकडे त्यांना जमले ना म्हणून त्यांनी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिला। तांची घरां उरल्या। आमकां तांची घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटात की 544 पैकी जर 120 दिता आसत, एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां, 400 घरां उरता। त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले, फुडल्या 4 म्हयन्या भितर। दुसरें, तुमकां कोणाकूच हाऊसिंग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना। हांवें आमदाराक आतांच सांगलां, आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर माविनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आणि ते डॉक्युमेंटेशन करून घेता। 120 लोकांक हांगा त्यांच्या हातान जेन्ना लेटर मेळटली तांकां एक ओनरशीप कशी। आणि आज माननीय मुख्यमंत्री मनान इतले बरे, हांव तेजे कडेन आतां डिस्कशन करतालो, ते तुमकां डिटेल सांगतले। हांव तांकां सांगतालो आमी इतले लोकांक केला, तेंच्या हातीन आमी डॉक्युमेंट दिता, तांकां आमी म्हणटा तुमी मालक थोड्या 24,000 भरपा जाय, पयले थोडे आहा कांय भरूं ना। हांव ताका सांगतालो, ते बाबडे म्युनिसिपल वर्कर थोडे आनी जायते जाण आमचे गोंयकारूय आसा, खूब मेजॉरिटी गोंयकारूय आसा। ऑनरेबल CM 1 लाख आनी तांकां कितें भरपा लावपाचें? तुमी हे सगळे गरीब म्हूण समजून, एक बरें काम करता म्हूण समजून तेय तुमी माफ करपाचे, ती तुका ताकद आसा। हांव तुजे कडेन ती मागणी करता की हे सुद्दां तांकां सोडोवपाचें म्हूण।